हो जो ब्रिज आहा रेल्वे ओव्हरब्रिज हाजो एक टेंडर जाल्लो. टेंडर म्हणल्यार कितें, 3 ब्रिजांचो एक जॉयंट कॉमन टेंडर आसलो. रेल्वे ओव्हरब्रिज हो, मागीर अर्दफोंड काणकोणा तो एक ब्रिज आनी माशें हे 3 ब्रिजांचो एक टेंडर जाल्लो. 6.6 क्रोर्सांचो, टोटल 6.6 क्रोर्स. आनी ह्या 6.6 क्रोरांतल्यान 2.24 क्रोर्स ह्या ब्रिजाचो एस्टिमेट केल्लो. आनी जो एस्टिमेट आसलो ताका 16 आयटम्स आशिल्ले, डिफरंट आयटम्स, आनी टोटल 2.24 क्रोर्स जाता. आतां आमी जेन्ना RTI काडला तेन्ना आमकां दिसून येता की बील पेमेंट जाल्लो आसा 2 क्रोरांचो बील पेमेंट जाल्लो आहा, ऑलरेडी पेमेंट जाला. आनी जी आयटम्स हें जाल्या एक्झिक्यूट जाला तितूंतल्यान 16तल्या 10 एक्झिक्यूट जाल्या म्हूण दाखयता, कळ्ळां. आनी 10 आयटम्साचो तेमी 2 क्रोर्सांचो बील केला. पूण ते 10 आयटम्सा मदले 2 आयटम, एक आयटम म्हणल्यार डिसमेंटलिंग ऑफ पेवर्स म्हण आहा. आतां तुमकां खबर आहा कितलीं वर्सां जालीं आमी अख्ख्या ब्रिजाक रायट फ्रॉम एप्रोच रोड फ्रॉम नावेली सायड टील एप्रोच रोड फ्रॉम टू मारगांव पेवर्स म्हणटा खंयच ना. पूण तेजी एक क्वॉन्टिटी आहा डिसमेंटलिंग ऑफ पेवर्स म्हण. आनी एक आयटम आहा प्रोवायडींग ड्रेनेज स्प्राउट्स, हे जे पायप्स दिसती पडटा तुमकां ड्रेनेजाचे ते प्रोवायड करपाक तेजे आनी एक 4 लाख. सो नियरली अबाउट 5 लाख सुमार हे 2 आयटम आसा जे आयटम्स एक्झिक्यूट करपाक स्कोपूच ना. पूण इन्स्पायट ऑफ दॅट ते बिलां इन्क्लूड जाल्ले आहा आनी तेजो पेमेंटूय जाल्लो आहा. आतां तेज्या परस व्हडलें जे जाल्लें आहा, आमी ह्या ब्रिजार जेन्ना काम सुरवात जाल्ली फेब्रुवारी म्हयन्यात जेन्ना काम सुरवात जाल्लें तेन्ना आमी पळयल्लें एक सायड कॉन्क्रिटाचो आहा तो वेअर कोट आहलो तो काडलो, हें करून ब्रेक करून ब्रेकर लावन सगलो एंटायर एक लेन काडून उडयल्ली. आनी ताजेर हॉट मिक्स घालपाक सुरवात केल्ली. आनी ते हॉट मिक्स घालता तेन्ना इट वॉज ऑन 4th ऑफ मार्चाक आमी ह्याच ब्रिजार रावन व्हिडियोज काडिल्ले, न्यूज सुद्दां जाल्ले आहा ताजेर. आनी तेन्ना आमी सांगिल्लें की हें सब स्टँडर्ड वर्क चलता म्हण, सारकें हें घालना म्हणटा. आनी त्या टायमार जेन्ना एक्झिक्युशन जातालें आमी आतां RTI जेन्ना आमी काडल्या तेन्ना आमकां दिसून येता की हें जें काम जायनासतना ऑलरेडी 2 क्रोर फारीक केलें तांकां. 28th फेब्रुवारी अप टू 28th फेब्रुवारी 2 क्रोरांचें काम एक्झिक्यूट जाल्लें आहा म्हूण बील केला. सर्टिफिकेट दिल्या इंजिनियरांनी की क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी सगळी सारकी आहा म्हण. ते सगळें आमकां RTI इंतू आसा, डिटेल्स आसा. आनीक ताका 2 क्रोर फारीक केले. हें लागता, कळ्ळां, नो हाव लागता. आतां क्रॅश बॅरियर आहा ऑन द अदर सायड. आनी बिला प्रमाणे हे सायडीन आहा ऑन द लेफ्ट हँड सायड 90 मिटराचो क्रॅश बॅरियर घालपा आसलो आनी ऑन द रायट हँड सायड 60 मिटराचो घालपा आसलो. वेरेज लेफ्ट सायडीचो 90 आसलो थिंगा फक्त 60 मिटर घातला आनी रायट सायडीन जो 60 आसलो थिंगा 42 मिटर घातला. पूण बील पेमेंट फूल जाला. हे साम नेकड आयाचेर कोणे एक टेप घेतला जाल्यार आतां आमी मेजला. सो आमी फॅक्च्युअल पोजिशन सांगता तुका, वी हॅव जस्ट मेजर्ड इट विथ द टेप. आनी थिंगा सामकें दिसून येता बील फारीक जाला पूण काम इतलें जालां. न्ही एक्सपान्शन जॉयंट म्हणटा ताका, तेन्ना ते रब्बराचे आशिल्ले पयलीं जॉयंट मारले ते. आनी ते मागीर हांवें ते कोण चोरून व्हेलें, उकडून भायर सरले ते म्हाका मागीर PWDचे कॉन्ट्रॅक्टरान इंजिनियरान ते एक प्लॅटफॉर्मचो करपा लायलो. आनी ताका 6 mm प्लेट घातली आनी बरो असो ब्रॉड 2 मीटर बाय हाफ मीटर असो एक हेंचे करून दिलो प्लॅटफॉर्म. तेजे वयल्यान गाडी वयताली अकडा करून. आनी तेजे हांवें कॉस्ट घेतले तेजे कडेन 12,000 रुपया. बट दॅट वॉज टेम्पररी अशें तें. मागीर आतां हें जें जॉयंट हें एक्सपान्शन जॉयंट तेंच्यांनी घातला न्ही ताचो रेट ऑफ 71,08,000 तरी आसा. ते म्हाका एक इंजिनियरान दिलो पळय. इतले कशें जावपाक शकता काय म्हणून हांव सरप्रायज. पर मिटर तुगेले 1,77,708 अशें कितें तरी रेट दाखयला हांगा. म्हणल्यार हांव अजाप इतले रेट ते कशें लायले आनी कशें पास करून घेतले. Savio, without him, he's already done a lot and still doing. But this is unbelievable, pathetic, and I hope action is taken by the minister and by Vigilance Department. दिनेश काब्राल बरो एलिगंटली उलयता असेंब्लीन.
पूण हें काम चोयना तो आतां आमी ताका मेळपाचें आनी तो कितें कोत्ता चोया हिंग पूण चोया कितें कोत्ता तो